नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे आमगेले संगीत संवाद कार्यक्रमाचे सोयरी जावन आसाची आमगेले भारत देशाचे ख्यात संगीत कलाविद पंडित उपेंद्र भट हांनी. भटमाम तुमकां आयचे कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. नमस्कार. आम्ही संगीत संवाद कार्यक्रम आरंभ करचे पुढे पंडित उपेंद्र भट हांगेले एक सानशी परिचय करून घेवया. हांगेले संगीताचे आरंभीक गुरू संगीत विद्वान श्री नारायण पै, ताजे उपरांत पंडित माधव गुडी, आत्यंतिक तरबेती आणि मार्गदर्शन भारतरत्न स्वरभास्कर पंडित भीमसेन जोशींगेले हातांतू घेवचे तसले एक दुर्लभ भाग्य मेळ्ळेले एक महान महनीय श्री उपेंद्र भट हांनी मुंबईचे अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालयाचे संगीत विशारद आणि संगीत अलंकार सनद हांनी जोडला. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाचे अंगीकृत ग्रेडेड कलाविद, हरिवल्लभ संगीत संमेलन जलंधर, सवाई गंधर्व संगीत उत्सव पूना मात्र नाही, UK, USA, दुबई, बहरैन असल कडेन मस्त कडेन हांगेले संगीता कार्यक्रम चल्ला. संत ध्यानेश्वर जन्मशताब्दी संदर्भांतू राष्ट्रपती श्री शंकर दयाळ शर्मा हांगेल्या हातांतू हांनी सन्मानित जाल्यांची. म्युझिशियन ऑफ द इयर अवॉर्ड 2020 हांकां नॉर्थ अमेरिकाचे आंध्र प्रदेश असोसिएशनातून मेळ्ळेलें आसा. 2020 मिलेनियम कोंकणी संमेलनांतूय हांकां अमेरिकांतू सन्मान केल्लेले आसा. रागाचे शिस्तुबद्ध बांदावळी, शक्तियुत ताम्स, अत्यंत तरबेत पाविले, कशी जाय तशी बागसूक साध्य जावचे कंठान उद्देवनी उत्तसले परिणामकारी गायनान ख्यालाश्चपुरो, ठुमरी, भजन, लघुसंगीत खंयचेय प्रकाराचे गायनांतू सिद्धहस्त पंडित उपेंद्र भट हांनी. कन्नड, कोंकणी, हिंदी, मराठी भाशेंतू खंयचेय तराचे श्रोत्रांक म्हळ्यार तांणी एक जनसामान्य शापुरो नातल्यार संगीताचे व्हडले विद्वांस शापुरो तसल श्रोतृवर्गांक दोन्ही तराचे जनांक रंजनीय जावन एक कचेरी आरंभातकून अखेरताय निर्वहण करून वर्तसले एक अद्भुत कलाविद पंडित उपेंद्र भट हांनी. हांकां मेळ्ळेले प्रशस्ती देश विदेशांतूय मस्त हांकां मेळ्ळेले आसा. कन्नड राज्योत्सव प्रशस्ती 2008 स्वरभास्कर पंडित भीमसेन जोशी प्रशस्ती औरंगाबादाचे एक संस्थेतून पहिले ती प्रशस्ती हांकां मेळ्ळी. श्री वादिराज पुरस्कार, विश्वशांती संगीत जीवन गौरव पुरस्कार. ते मात्र नाही, भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर इंटरनॅशनल म्युझिक कॉलेजाचे प्रांशुपाल जावनूय तांणी आतां आयकी जाल्ल्यांची म्हणलें एक भारी एक संतोशाचे विशय. तसले एक महान कलाविद तांगेले प्रशस्ती बदल, तांगेले संगीताचे किराणा घराणाचे बदल ते पुरो आमी उलयता गेल्यार मस्त वेळ ताजे विशय आमी उलोवपा जाता जाल्यार आमी आतां सीदा आमी भासा देवया. आतां पंडित भटमाम, उपेंद्र भटमाम, तुमगेले आनू भट श्री विठ्ठल भट्टांक तुमी एक व्हड संस्कृत पंडित जावका म्हण आशिल्ले मनांत, जाल्यार तुमी संगीतांत ती पंडित पदवी आपणावन घेतली. अन्नाले मस्त नमने विरोधा मध्ये तुम्ही तसली एक संगीत पदवी तुमगेला आपणावन घेतना तेन्ना तुमगेला अन्नाल प्रतिक्रिया कशी आशिल्ली, आरंभीक तांगेले विरोध कशे आशिल्ले, ते विरोध तुमी एक व्हरलो एदोरसून घेवन आतां हे एक स्थानाक येवन पावका जाल्यार ताजी मातशी तुमी चोल येईल पावल वाट कसं ती त्या पुरे देवूड घासकोन घे. बारी कठीण प्रश्न तुमगेलो आनी बारी व्हॅल्युबल. इथं म्हणाली जनसामान्य कसं म्हणाली ताणें आतां कशें आसा तें म्हणटा हांव ज्या वेळेस तो म्हण इतलेंची आतां भीमसेन जोशील गायन आयकलें
कसो गायन रे ताका म्हणटा. बट तो कितली भोगला, वय कितले कश्ट काडला, वय कितले दुर्ग हें म्हळ्यार खंयची न्हू कश्ट आतां तांणी वयर आयल्यांची हें कळना. तशें आमी गेला न्हू गोकर्ण मठांत पूजा करनाशिल्लो कळ्ळो ना. हय आनी विद्वान कळ्ळो संस्कृतान उलयत आशिल्लो आनी ताका गेलो मनान ती कशें कसो म्हळ्यार हांवूय ताका गेला म्हण केची हें जावका म्हूण म्हाका ताणें संस्कृत स्कुलाक घालो जिनस पाठशालेन कडेन थंय तशींची संस्कृतांत हांव फस्ट येत आशिल्लो. म्हगेलें उच्चार वाणी हें आशिल्लें कसो प्यूर आनी पवरफूल म्हूण म्हाका 7 वर्सां मुंजेल्ली कूडलें म्हाका वेदू सकट शिकोवच्या सुरू केलें मेलान कळ्ळें न्हय. हांव ते सकट शिकलो जाल्यार स्कुला भितरी केलो पंता म्युजीक कॉम्पिटिशन थंय म्युजिका विशीं कसो लायलो म्हण पडलें पद म्हणचे नाटक आसलें म्हाका पार्ट दिवच्यो कळ्ळें न्हय. हांव संत तुकाराम हें ते सकट पार्ट केला कळ्ळें स्कूल डे वेळार. आनी फस्ट म्हाका गायनांत गुरू कोण म्हण म्हगेलो हांव गोकर्ण मठ विठ्ठल भट. हय म्हाका गोत ना हांव तेन्ना 8 वर्सांचो 1 वर्स जालां मात म्हाका मोंजेलो 8 की 9 वर्साचें आसतना म्हाका पश्चिम जागरा वेळार 3 पद म्हणचे खातीर ताणें पद शिकोवन दिलें म्हाका 3 पद कळ्ळें. हांव तें पद शिकलो म्हाका कुडले बाय पाड जालें म्हळ्यार तेन्ना ती बुद्दी तशी सांगली कुडले पिकअप जाता. आनी सकाळीं फुडें हांवें थंय 5 आरती जाली कुडले 5:30 3 पदां म्हणचें हांवें कळ्ळें न्हय. आनी मागीर वचून वपास न्हिदोवचें हां अशें आशिल्लें. तेन्ना तें पद हांवें स्कुलान म्हणटना म्हाका फस्ट प्रायज मेळ्ळें कळ्ळें न्हय. मागीर हांव सांगलें म्हळ्यार शी म्हणून तेन्ना तो म्हणलो पळय असल सकट पद शिकूं का म्हणून जायत म्हळ्यार एक हें वळी म्हणून दाखयता हांव. रंगनायक राजीव लोचन रमणने बेळगाई तेಳೆನ್ನುತ್ತಾ ಅಂಗನೆಲ ಕೋಮಿತ ಪತಿಯನ್ನೇ ಬಿಸಿದಳು ಶೃಂಗಾರದ ನಿದ್ರೆ ಸಾಕೆನ್ನುತ್ತಾ हें. आनी आनी एक पद कसो म्हळ्यार खंयचें द्वादश स्तोत्र भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोपाल मत्स्याकृतिधर जय देवेश वेद विबोधक कूर्म स्वरूप मंदर गिरिधर सूकर रूप भूमी विधारक जय देवेश अशी हांव तें म्हणटा आशिल्लो. तेन्ना सकाळीं मस्जिदेन देवा भेटू येता न्हय तांणी सगळें हांव पद म्हणटना आयकुचें तांकां खुशी अशी कळना म्हण तशी जी 2-4 वर्सां गेले. ताजे नंतर हांव तेन्ना म्हाका उडगास म्हाका 13 वर्सां की आशिल्लो 14 वर्सां वेंकटेश म्हणटा आसतना तेन्ना एक आशिल्लें सकाळीं फुडें कंटिन्युअसली भीमसेन जोशीले भजन लायता आशिल्ले वेंकटेश म्हणटा सकाळीं 6 गंटले बागेल घाल कुडले. तेन्ना तें पद आयकून म्हाका एक इन्स्पिरेशन आयलें कळ्ळें तें हें हरि भजन माडो निरंतरा कळ्ळें न्हय. असं सकट पद हांव तें आयकून तेंच्या स्कुलान म्हणचें आनी म्हाका फस्ट प्रायज मेळ्ळें तशें. मागीर 65 इसवीन हांव तेन्ना हांगा रमानंद पै म्हूण एकलो आशिल्लो आमगेलो वय आनी थंय नानी मास्टर येता आशिल्लो कळ्ळें न्हय. तेन्ना हांव सकाळीं वचून बसचें अशींची गायन आसा म्हणून सांजेचें वचून बसचें आनी आमकां भितर सोणां आशिल्लीं कळ्ळें न्हय. कसो काम रे तुगेलें वच भायर म्हणून हांव भायर मुनी सकट आयकुचें आयकून घर कडेन येवन म्हणचें कळ्ळें न्हय. अशें जावन मागीर एक पंत भीमसेनचे प्रोग्राम पळयलो हांवें ते दीस मात्र म्हाका पिशें लागलें कळ्ळें न्हय. गायन म्हणचें जाल्यार अशी म्हणटा नातलें म्हणून नजो म्हणून मागीर नुस्तें हे आतां प्रयत्न केलें. मागीर एक पंत आठवना की खंय की हांव गायन म्हणटना तुगेलें हाण पळयलें कोणें पुत्तूर मदोनेकारान कळ्ळें न्हय. आनी ताणें पळोवन शिको म्हणालो वगैरे हांगा कसो न्हय म्हण तुज्यान कोणाला शिकयलो म्हूण हांव थिंगा कळ्ळें न्हय. तेन्ना हांव इमिजियेटली अशीं आयकून म्हणटा हांव म्हणलो तो म्हणलो अशी न्हय तूं लायकून शिकूं का तुगेलें टॅलंट आसा तें वेस्ट करूं नाका म्हणालो. जायते म्हणलें हांवें तें भीमसेन जोशील तेन्ना एक पद आसा कळ्ळें न्हय तेन्ना तें भारी फेमस
तेच नाव तागेल म्हणजे स्टाईल म्हणून सुरू केलें कळ्ळें न्हय. तुम्ही म्हणले पंडित भीमसेन जोशी भारी एक छंद पद त्यांना सांगतालेची वय खंयची पद ते ते सकाळी फुडें कळून वचना तूं लायता आशिल्लें हां कळ्ळें न्हय. मुरली ध्वनिया मोह माया म्हणून हां कळ्ळें न्हय. वय भारी छंद पद तें. मुरली ध्वनिया मोह माया मुरली ध्वनिया मोह माया हरडिता करेव गोपराया मुरली ध्वनिया मोह माया इतली छंद पद तें. बरं. आनी त्या टायमार हांव ताकाची अशी इमिटेशन करत आशिल्लो हां कळ्ळें. मुरली ध्वनिया मोह माया हां हरडिता करेव गोपराया अशी हां हां कळ्ळें. तेंचें म्हाका मस्त आवडलें. वय आनी ताजे नंतर ताजे उठून मस्त भजन लायता आशिल्लें. हां हरि भजन माडो निरंतरा परगतिगिदु निर्धारा नवड अशी वय कळ्ळें. त्या सकट हांव म्हणचे आशिल्लें हां घरकडे न्हू म्हणचे. आनी आमगेलें देवस्थानान तूं एकादशीक म्हगेलो आनू पुराण सांगता आशिल्लो. तेन्ना ते म्हजें बायल मनशी येवन पुराण सांगून जातरी 2-3 भजन म्हणटा आशिल्लें. म्हूण एकलीन आमकां हार्मोनी पेट दिलेली वोकळ म्हणटा पळय. तेन्ना ती सकट आनी वतर हांव ती हार्मोनी पेट घेवन ताजेर वाजोवचें. देखून म्हाका गुरू नातिली एक विद्या मिळेल म्हळ्यार हार्मोनी. हो कोणें शिकयना कोणेंय शिकय न्ही म्हाका. मागीर इतलें हांव वाजोवचें सुरू केलें. हां एक 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 पद वाजो न्हू तें पद म्हाका सांगता आयलें. हां तेन्ना हांवें सकट म्हणटा आशिल्लो कशें अमृतावनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा असेल सकट. वय कळ्ळें. तें बारी म्हाका एप्रिशिएट करता आशिल्लें तेन्ना. अशें म्हगेलें हें सूर जालें. तेद्दन म्हगेलें अन्न दिसलें कसं म्हळ्यार. आनी त्या टायमार 67 इसवेंत अच्युत पै हरिदास अच्युत वय वय ताण निवड आयलें न्ही. आमी वोकळ म्हणटा जावचें आशिल्लें आमगे तें. तेद्दन ताण म्हगेलें पद आयकलें. तो म्हणून वैव तुमी बारी छंद म्हणटात भजनां कळ्ळें म्हणून. तेद्दन हांव तागेलें सकट पद सकट आयकून हरिकथेन तूं हांव तेव्हां म्हणून सुरू केलें. कळ्ळें न्हय. अशें मागीर 67-68 इसवेंत तूं भीमसेन जोशी गायन दिसयलें कळ्ळें म्हणटा तूं. तेन्ना हांव येद्रा वचून बशिल्लो. त्या टायमार म्हाका माधवगुडी घेवन गेलो. आनी माधवगुडीन आयलें तेन्ना आमगे थंय रावता आशिल्लो कळ्ळें न्हय. घेवन गेलो आनी ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತನ್ಪುರ ಬರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಮಗ घेऊन गेलो आणि ते ताणे म्हाका इंट्रोड्यूस करून दिलें. तुम्ही पहिले पंत पळयले ते फस्ट म्हणे गायन आवडलें की येद्रा वचून बसता आशिल्लो. कळ्ळें म्हणजे सांगना आमी भट्ट आशिल्ली ती आमकां कोणें आडोवं नाशिल्लें. वय सीदा वचून येद्रा बसता आशिल्लो. कळ्ळें न्हय. त्या टायमार कसो कॅपेसिटी तागेली ताक कसो म्हळ्यार कसो कळ्ळें न्हय. सामान्य जनाक जावचे तसो विशय न्ही तो. तागेले विशय कोणेंय कसो न्हय उलोवचें न्ही जर ताका म्हळ्यार तो एक समुद्र तो. वय समुद्राचो कोण तुमी उदक काडल्यार ते समुद्राक कळटा वय कोण कितलें उदक काडला तशें म्हणून आतां तें कशें नासो. आतां अशी सगळें ही परिस्थितीन पावला हांव. वय आतां कसो नाही. नाही आता मी भीमसेन जोशी म्हण सांगल्यार तांणी भारतरत्न स्वरभास्कर तांगेले संगीताचे विविध आयाम ते पुरो आमी पळयला आयकला पुरो वय. जाल्यार तुमी तांगेले परमाप्त शिष्य जावन पुनांतू वास्तविकोन तांगेले हर एक चरये हक्क पुरो तुमी साक्षी जालेले मनशां. वय तशें आसतना आम्ही जनसामान्यान पळयना तिली एक तोंड तुमी भीमसेन जोशींगेन कसो पळयला म्हणून म्हळ्यार तांगेले एक आप्त जालेले क्षण आसा पुरो. तांगेले एक प्रिती खाण जेवणा विशय आसा पुरो. नातल्यार तांगेले एक ड्रायविंगाची एक पिश आसा असल कसले. नातल्यार तांगेली एक घंटगटले सांगची स्टॅमिना असल ताजे बद्दल कसले आमकां गोत नातिले विचारू तुमी आमकां सांगेत. तागेली एक कसं न्ही म्हळ्यार
पळयतना पळय जन एकटाची तो भयंकर कोपिश्ट असो पोरो वय भंय बित्ताची तारले उल्लोचक ताजे ऑपोजीट तो वय व्हेरी 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 काम एंड क्वायट आनी व्हेरी हें कशें पोलायट वय कळ्ळें न्हय हांगा चेल्डान गेल्यार तो चंदू कोण उलयता वॉर्डान आं बन्नी ಏನಂತೆ गोडे तितलो व्हड मनशान आयलें आये बैठये म्हूण आनी ते वॉयस आसा पळय एक हें कशें वेट आशिल्लो वॉयस देखून आनी दोनी कसं म्हळ्यार तो तागेलें सानपण विसरली कितली व्हड पोजिशनार गेले री तो आतां हळी वतना ते हळींतून ते पयलीं हॉटेल आसा पळय तेच हॉटेला वचून बसून काप पितो कसं की एक जुणक आणि वय झुणका भाकरी म्हणटात कळ्ळें माय चण्या पिठाची एक हें करून कळ्ळें माय सो तेच गावचें कळ्ळें माय तेन्ना मनीस कडेन ताकदवान आनी खंयी प्रोग्राम गेले म्हणल्यार आनी त्या टायमार म्हळ्यार म्हगेलें नशीब चान कसो म्हळ्यार 80 इस्वीन तुका हांव पुनाचें गेलो कळ्ळें न्हय ताचे पेशी फुडें ताका 71 इस्वीन तूं पद्मश्री मेळयला तवाळी आनी ಟೌನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಾನಲ್ಲ ತೆದ್ದ ನಾವು ಮಾಧುಗುಡಿಲ್ಲ ಸಂಜೆ ನನಗೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂತ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ತೆದ್ನ एक विषय सांगता कोणाकय गोत नासलेलो विशय भीमसेन जोशीक कोणेंय कसलें ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ सांगचे अधिकार कोणाकय नाशिल्लो जाल्यार भीमसेन जोशी आयकत आशिल्लो हातले वची माधव गुडीन कसो सांगलें आयकत आशिल्लो ते एक म्हणल्यार प्रिती इतले म्हणल्यार माधव गुडी तसलो शिष्य जगत्यार कोणेंय ना कळ्ळें आनी तो म्हगेलो फस्ट गुरू कळ्ळें 67 ಅಂತೂ ತಾನೇ ಆಯಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲಿಬೇಕು ತಾಜ ನಂತರ 71 ಇಸ್ವಿಂದು ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿಲಿ ಆಜಿ ದಿವಸ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲಿಬೇಡ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಾ ಪಂಡಿತ್ ನಾರಾಯಣ ಪೈ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೌದಾ ಮಾಧವಗುಡಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಕಲೀರಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನೀವು ಬನ್ನಿ म्हणा ಆಯಿತು ಬೆಳೆ ತೆದ್ನ 77 78 ತಾಯಿ तागेला शिकलो कळ्ळें न्हय कोणालागी माधवगुडीलागी मागीर 79 इस्वीन म्हाका लंडना वचचे चान्स मेळ्ळें सो लंडना वचून येतरी तेन्ना भीमसेन जोशी वचून लंडनांत कोणा तरी राबता आशिल्लो पळय म्हाका तांणी ते सकडा ते म्हाका प्रोग्रामाक चान्स मेळ्ळें सो तांणी सकडांनी भीमसेन जोशी सांगलें अशें सांग उपेंद्र भट म्हण आयलो भारी लायक म्हणटा तुगेलो उडगास मस्त येता पदवी येना म्हूण तें म्हाका एक बेनिफीट जालें ताजे नंतर आयले कुडले मागीर हांवें हांगा आयिल्लो तो ताजे फुडें 77 इस्वीन शक्तीनगरांत तुजी प्रोग्राम जालोलो कळ्ळें न्हय तेदन हांव निमगेलें ನನಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕಾಗ್ತದೆ ಆದೀತು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಗರಿ ಮಾಧವಗುಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವನು ಈಗ ಇವನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ ಆಯಿತು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೌದು ಹೌದು ತೆದ್ದನ್ನು ತಾಣಿ ಮಕ್ಕ ಕೊಣಕೈ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಣಕೈ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿದ ಸಲ ಬಾರ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಮಕ್ಕ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಷ್ಟು ಮತ್ತು ನೀವು ಪೂನಾಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಥದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎತ್ತಲೆ ಸಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಇದಿಲ್ಲಿ ಕಡೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಮಾಡೋ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಹತ್ರ ತಾಯಿಲ್ ಬೈಲೇಲಾಗಿ मोण मागीर तायला बायलेलो तेन्ना बायलेन ताजे पेशी फुडें हें सगळे प्रश्न म्हाका निमगिल्या तिणें कळ्ळें हांण निमगे पेशी फुडें ती कल्चर कोण उतर दिला ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ತೆದ್ದನ್ನು ಮಿಗಿಲು ಒಟ್ಟು ಮಾಧವ ನಾಯ್ಕ ಆशिल्लो कळ्ळें माधव नायक त्यांनी वाघ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ತನ್ನ 2 ಜನ सांगलें ಇವರದ್ದು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ तेन्ना माधव नायक आवयली भीमसेन जोशी मस्त प्रीत आशिल्ली कळ्ळें न्हय कसो ल्याक म्हळ्यार तेन्ना ताणें म्हणलें ಯಾರದ್ದು ಗುರುತು ಇಲ್ಲದಾಗ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವರು ಏಕ ಹರೇಕಳ ರಾಮಣ್ಣ ಪೈ कळ्ळें आनी सदानंद पै हरेकळ कळ्ळें आनी पुत्तूर माधव नायक आतां जन मस्त सकल ताका काणी कुडसून एकायक उलयता ती कळ्ळें हांव साक्षीदार ताका कळ्ळें तेन्ना
सदानंद पै मामाला पोवतो सतीश पै म्हणून सिंडिकेट बँकान मॅनेजर आशिल्लो ताका म्हाका भारी दोस्ती आनी तो मात्र भजन गायन पिस्स म्हळ्यार पिस्सा आनी तो बिमसन बारीक क्लोज कळ्ळें हां येवन सतीश पै बरोबर तो म्हणे बॉम्बे येयला तो हळी तातोळ पुना येता आशिल्लो कळ्ळें आनी एवरी इयर थंय एक व्हड उत्सव जाता सवायगंधार फेस्टिवल सतीश पै वयचें आशिल्लें आनी ताणें आयले कडल्यान म्हाका फोन करचें बरें वयचें आसा न्हू वय सो हांगेल सकट हेल्प जाली म्हाका कळ्ळें देखून मागीर हांव पुनाचें मुखारलो आनी पुना तरी एक लॉज करून कश्ट जाला मात सांगूं जायना म्हाका तितलें कश्ट जाला ना मागीर हांव गायन शिकूंक ना म्हूण हांगेल सकाळीचें घर कडेन ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ म्हणाले एक दीस ಸಂಜೆ गेले 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ म्हणा सकाळीचे बरोवंक तेन्ना स गंटल्या म्हण आपयला हांव पंचाक वचून राबलो म्हण मेगेली न्ही वेळ नाका मागीर म्हाका भंय बेल्ल मारूंक बागेल काडून तितले भितर पावूण स म्हणटना तो वो आयलो कोण दुदाचे खाडक न्ही ते मारले आनी ताणें बेल्ल काडलें ताका दी काडस म्हळ्यार तेन्ना ती ताई ಬಾಯಿಲ್ ಹೇಳಿ ಚಿನ್ನ म्हाका ಪಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಬಂದಾಯ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ ಬಂದಾನೆ ಬಿದ್ದೋಷನ್ ತಕ್ಕ ಜಾಗ ಏನು ಜಾಗವನು ಬಾಯಿರ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಂದಿದ್ದೀರ ನೀವು ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಾಗ आणि आमके थंय तुकोनीक हांव म्हणी माधवगुडी ताणें आड सरली कुडले आमी पाजेल सुरू करचें कळ्ळें खंय तो आयलो आनी भायर एक हें आसा सोफा ताजेर पडलो तो हांव पाजेल सुरू केलें ताका न्हीद पडली मागीर 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು जालें ताका ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಗಂಟೆ 9 ನಿಮಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಮ್ करता ಹೌದು तेन्ना म्हाका ताणें सांगिल्लें सुरवेक ಕೆಲಸ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಲೋ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಕಣ ಉಳಿದ ವೇಳೆಯನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರಿಯಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು जायतं हांव अशी एक म्हयनो गरीबाक अशी केलें ताणें त्या बायलेक एक दिसली बायल्यान ताका मेगेले दरका म्हणलें तूं जाय म्हणून कसले आपयता ताका ನೀವು ಯಾಕೆ ಕರೀದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ तेन्ना ते माझ्याकडे येणार ना गाणं शिकायला तुमच्याकडे आहे का हां म्हटलं आयलो ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಮಾಡ ಎರಡು ದಿವಸ ಒಂದು ಮಾಳೆ ತನ್ನಿ ಹೂವಿದು ಮಾಳೆ ಎದುಕೊಂಡು ಮಣಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಇದ್ರೆ ತನ್ನಿ ಮಾಡ ಆಯಿತು ಮಾಡ ಎರಡು ದಿವಸ ಹಂಗೆ ಚಿಮ್ಕರ ಮಾಳೆ मग कसं आहे म्हणून कळली दाखयला ताका ते फोटो घाली म्हणाला कोणाक तागेल गोरू ते सवायगंधरान फोटो माण घाली पाय धरले पॅड काडून त्याला हातान दिले त्यान तो एक पॅड काडून म्हाका दिला कुतकोळी म्हणाला बसयले आनी म्हाका तंबूर लावन दिली मागीर ते निमगे हाडी ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ सकाळची वेळ म्हणून हांव थोडी सुरू केलें ते न्हिदे म्हाका केदी मन तो एक हें कसं केज पळय का अहंकार असो कळ्ळो तुका गायन शिकयता असो म्हाका आनी हांवें म्हणलें लायक म्हळें तेन्ना अशें करून बसून मात तितून घालून आयकलें 15 मिनीट आनी अशें वयर केलो आनी म्हणालो ಆಯ್ತಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೌದು ಮಳೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಂಗೀತ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆದ್ದರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಜನ್ನೆ ಆ ಮಳೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಈಗ ಹಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಯಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮಾಡಿ हां म्हणजे जालें ताणें फक्त आकारारी षडजेल अशें सांगलें म्हाका कळ्ळें ಗಂಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ನಾ कळ्ळें अशें ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು म्हणालो राबयलें आनी हांव उठान नमस्कार केलें आनी एक अर्द कप च्या दिवचें आसा कळ्ळें आनी हांव एक नशीबवान बदल सांगता हांव आनी माधव गोडी आनी श्रीपती पाडेकार म्हणून
तेगे जेन्ना आमी रियाजा येता आशिल्ले तेन्ना 81 इसवी कळ्ळें. आनी त्या टायमार ताणें स्वता च्या करून आमकां दिला. कोणाक माधव गुडीकणी श्रीपती पाडेकर आनी ताणें एक ताणें म्हाका भट इल्बनी म्हणून तुमकां ಅವರಿಗೆ ಚಾ ಕೊಡಿ ಅರ್ಧ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ताणी केलो च्या कोण तिल्यांची भाग्य नव्हतें आनी ताजे विशीं व्हड कसो जेवता. ते दुसरो फस्ट गायन जे थरी हांव उठान भायर येतना म्हाका गडगड गडगड गड जालें. तेन्ना हांवें हें केलें कसो धैर्य हें केलें कसो कन्फर्म म्हाका गायन नाका, गायन ह्यानांतले रिवॉर्ड न्हय जाल्यार मोर हागेले पांया मुळान तूं मरता. हागेली सेव करून मुरची, हागेले पांय चिल्डून बसता हांव. बट म्हाका गायन नाका, कसलें नाका. तितलोच एक हें जालें म्हाका स्वर्ग म्हणल्यार म्हण कशें. आनी एक तेन्ना कळ्ळें म्हाका गायनान मेल काम न्हय म्हूण. तांगेलें गायन शिकता मेल काम न्हय. आमी तळ्यान पळयता बांयन तूं पळयता समुद्रान न्हय. कळ्ळें न्हय. ताणें म्हाका त्या भैरव रागारी एक आरो आनी अवरो शिकयलो. हांव तेन्ना लेखलें ह्या आयुश्यांत इम्पॉसिबल. कळ्ळें. तागेलें तें शिकोड स्टायल तशींची. आतां हें एक स्वर आसता का सांग रे ग रे सांग आ अशें हांवें तागेलें म्हाका म्हणलें. तो म्हणल्यार ಆಗಲ್ಲ स्पश्ट आ आ हल्लं ना अशी एक स्वरारी आ अशी अशी आमी प्रॅक्टीस सुरू केल्या. कळ्ळें न्हय. तेन्ना हांव लेखलें कसो म्हळ्यार मेजन हात दिना हें आनी म्हाका हें कसो न्हय आय कांट डायजेस्ट. ते तितलें शिकयलें कितले 2 मिनीट जायना आनी तो उठून जिंपलो हाडी म्हूण. मागीर वापस अर्द घंटा आयलो. तो ನೋಡಿ ಗಂಧಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಿರಾಣ ಘರಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ. ನೀವು ಶಬ್ದ ಏನು ಆಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. देखून ताण म्हणता बड़ा शब्द कळतो आहे. कळना है ना. देखो ना हमसे करते तुम राज बोल शब्द कोणाक ना हमसे करत तुम राज बा हमसे करत तुम राज बोल. आणि तागेलें ते केलो म्हणटा अशी छोडो मोरे स्टाईलच पळय तशी योगा ताका. छोडो मोरे भैया हमसे करत तुम यार बोल अशी. मग हांव तें मने प्रॅक्टीस माडी म्हणून हांव घर कडचो मागीर 4 गंटे येची म्हणचे. कळ्ळें न्हय. तेन्ना म्हाका कसले प्रोग्राम करूं हें करूं कसलें ना. ताजे मदलें तागेले प्रोग्राम आसले रे ताणें आपूण वरचें. कळ्ळें न्हय. मागीर तंबुरेर बसयात 1 वर आसता म्हाका प्रोग्रामांत आनी तंबुरेर बसय न्ही पुना. कळ्ळें न्हय. तेन्ना माधव गुडी आनी तागेले उठ आशिल्ले सिनियर तो नारायण देशपांडे रामकृष्ण पटवर्धन सकयल आशिल्ले तांकां बसोवचें. हांव म्हापशेची बसय जाल्यार हांव लागीं जावंक आशिल्लें ताका. कळ्ळें. कित्याक म्हळ्यार तागेले घरकड तागे विमाना टिकेट कळ्ळें सकड इतर सकड गोश्टी आनी ताका कांय कागद कळ्ळें प्रत्येक सादारण 280 कागद येता आशिल्ले डेयली. ते काडून पिंदोवचें कागद सोडोन तागेल्या हातान दिवचें. तशें पळयलें ओदी ओदी म्हणून हांव वाजोवन सांगचें. कळ्ळें न्हय. बदिली म्हणून एक बास्केटान दवरचें. ಅದು ಬಿಸಾಡೋ ಇದ್ರಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ
मागीर बाजू गिडूच बाजू गिडीन केलो रिप्लाय दिवचेच पळय ते विंगड टेबलार दवरून सोड इलेडी रिप्लाय कोडली बेकून जालें मागीर ते रिप्लायचे एका 15-20 आसना त्या काण बदीन घेतलें प्रती एका ताणें रिप्लाय सांगली हांव ताजेरीच बरोवन घेवचें इवरी ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಕಣ್ಣ तागे लेटर एड पॅड आसा ते मुगेल्या दिल्लें हांव ऑफिसा वचून टायप करचें आनी सांजे व्हरून दिवचें ते सांजे ताणें सायन करून दितरी हांव पोस्टान घालचें हें एक प्रॅक्टीस ताका विमाना टिकेट आसा कड़ा बूक करूं वचलें म्हाका सांगचें ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ तशी हें सगळें अशी सकट मस्त तागेलो अनुभव येयलो म्हाका तेन्ना मला आनंद मेळ्ळो तशें कळना मागीर 1.5 वर्स नंतर मागीर बायल आनी दोगांय चेडूं हांकां मागीर चेडली दोगांय एकली 5 वर्सांनी एकली 6 वर्सां अशी कसन गॅस सो मस्त कश्ट भोगली म्हगेल बायल कळना म्हळ्यार म्हाका सांगून आज हांव कसो नासलें रेस पळय बिकॉज ऑफ दॅट लेडी तिका हांव सरेंडर कळना आनी ती कितली मोठा एक ताकद आशिल्ली म्हळ्यार भीमसेन जोशील कडेन ती 24 घंटे तांकां जाय आशिल्ली कळ्ळें भीमसेन तागे हांव तागेले बायल म्हणचे ನೀವು ಹೆಂಡತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಚೆಲ್ದು ಅಂತ ಯಾಪನ कळ्ळें कितली एक अटॅचमेंट ती जिंकली ती तांगेलें सगळें कुटुंबाचें सगळें आईल शिरानी निमगोचें ते भटांची मिसेस आली नायक आनी एक दिवस तिणें हें इडली सांबार करून व्हरून दिलो पोळ करून व्हरून दिलो कुडल्या पसून ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು म्हणून तेल चेयो सून सगळं आनी नात आशिल्लें ना अशें सगळें आमकां अटॅचमेंट जालें हांव तांगेलो एक फॅमिली सो जालो मागीर तुमी हरिदास संगीत संमेलन अशा पुरवणांतल्यार हे सवाई गंधर्व आनी तुमी इंडिपेंडंट जावन तुमी कार्यक्रम दिले वेळार भीमसेन जोशीन तांणी सकल बैसून एक प्रेक्षक जावन बैसून पळोवन तांगेलो अभिप्राय सांगिल्ले न्ही आसा गी तागेली कसं म्हळ्यार शिश्यांक कोणा लेगी एप्रिशिएट करना तो ते नंचिना तो म्हणालो शिष्यांच बद्दल आपण काहीही बोलत नाही त्यांनी त्याचं ताकदीने त्याची ताकद दाखवावा तागेल ताकदीन तागेल गायन ताणी लोकांक दाखोवका आमी सांगनाची कळ्ळें तुका म्हळ्यार आनी तांणी कितले चांग म्हळ्यार आमकां चांग दिसना तें स्पश्ट म्हणालो कित्याक म्हण आमी चांग दिसता म्हणली कुडले तांगेल गाडी घसरता म्हण प्रयत्न रबयतात न्ही घसरता तो गोरता म्हणून कळ्ळें न्हय सो तशी जाल्यार चूक कसले आसल्यार सांगता आशिल्ली सांग तशें ते दुसू हांव फस्ट टायम मेला हांव लेखनी मेला आयुश्यांत असं सगळं घडता म्हणून स्वप्ना लेखन ते म्हाका देवानी हें सगळें भाग्य दिलां कळ्ळें न्हय तेन्ना कसं न्हय सवाय गंधर्व फेस्टिवलाक सवाय गंधर्व स्टेज जाय बसची म्हळ्यार भयंकर नशिबाचें भाग्य तो भाग तो तेन्ना हांव लेखनी म्हाका तें गायना म्हणून म्हाका अशी इतली आश दिसली म्हाका भीमसेन जोशी सवाय गंधर्व फेस्टिवलाक ताणें पळय 7 बैसू काम त्या म्हाका ताणें 85 सुरू केलें 85 कंटिन्युअसली एक तंबोरी राव एक तंबोरी वो कोणा माधवडी मागीर आनी एक बाकी 4 तंबोरी घेतले नारायण देशपांडे वोकल सपोर्ट सपोर्ट वय तेन्ना कळ्ळें मागीर 2000 सालांत कळ्ळें तो म्हणालो निमगे हाडतीरा न्ही म्हणून काही ताल बायलेन सांगलें उपेंद्र भट ह्या वर्षी बसवा तेन्ना म्हाका भंयशें जालें नंदिंदा आदिता म्हणून कुतकळ्ळी न्ही हाडी म्हणा कडेन यावदाळ कडेन फस्ट हांव तेन्ना जुनियर म्हण फस्ट म्हाका बसयलो हांव यो म्हणलें सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलें कळ्ळें तेन्ना येद्रा बसून फस्ट सोफार बसून आयकलो तो कळ्ळें न्हू तुका आनी हांव तागेले दिक्कान पळयता ते वचनी आमी जितले म्हणून तूं हें जालो जालें जातले कुठे हेरदू सो सकाळीं तालगेर कळचें आमगेलें कसं म्हळ्यार सकाळीं 10 घंटे म्हणून हांव तागे थंय पावचें सवाय वेळार
तागे थंय एक आर्टिस्ट कडेन येता वता च्या दिवची ताकडे कामाक मागीर तेन्ना एक दीस म्हणालो न्ही आ हाड यमन उरताला तो हागे हाडू धरला तो कळ्ळें मागीर एक 15 दीस नंतर ताणें हांव म्हळें रियाजाक येता न्ही म्हाका प्रॅक्टिसाक आज सांजे यो म्हणालो चंपल तो मोरकान दिली म्हाका कामा दवडी का ते यमन तसं नाही आहे ते बंदिश असं आहे म्हणून ताण म्हणून दाखयलें कळ्ळें ही रितीन प्रॅक्टीस मेळटा असं प्रॅक्टीस करा आणि ताना मारतना तुम्ही गडबड करू नका शांत धीर गंभीर शांत रस धीर जावं का गंभीर असो का शांत कशें कळ्ळें ताणें दाखयलें अशें शांत म्हणून आणि तान मारतना गडबड करू नजे एका बंद मस्त तान मारची न्ही जे नागास पळय आतूर निर्माण जावं का आनी होपासारकें म्हण दिसता तेचेर आणि ती कसं तान मारल्यार तुका कळ का बम ध बम ग मम ग रे ग रे सा नी रे सा आणि ते तितल्यान तूं कितले डेव्हलप करूं जाता बम ध बम ग ध बम ग ध बम ग मम ग रे सा नी रे सा काही ओतुरीचे आहे काही गुरमटे धनी सा नी रे सा नी रे मन रे ग रे सा नी रे सा म्हणजे कळ्ळें तेका स्टायल तागेलें तें तर ही घे म्हणाव तशें तुम्ही पासून वेगळा गेलो तुम्ही सान आसतना तांगेल प्रभाव आशिल्लो इमिटेशन करताले म्हळें वय केन्ना तुमी तांगेल इमिटेशन आसून भायर येवन स्वतंत्र उपेंद्र भट्टपणा तुमगेल गायनान दाखोवचें सुरू केल्लें म्हूण तुमकां मनान तो हें जालें अनुभव आयले ते केन्ना म्हण त्या 2005 भितर मेल गायन आमचो येद्राक कलकत्तांतू भीमसेन जोशी म्हळें देव कळ्ळें तागेल प्रोग्राम मोरची जन खंयचे प्रोग्राम ना आनी भीमसेन जोशी म्हळ्यार पिश्चेज येता ती सगळे मेळ्ळा थंय जेवो हांगा काही अमृतसर पंजाब सकयल कडेन ना भीमसेन जोशी तांकां ताजे कसलें ना गायन कडेन त्या टायमार कसं म्हणला तेची तुमी त्या टायमार म्हाका थंय एकलो कानन म्हूण आशिल्लो कानन भीमसेन जोशी तागे तेराप आशिल्लो तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें कसं म्हळ्यार तुगे चूक ना आप तो बहुत अच्छा गाते हैं और ऐसे ही गाना चाहिए आप जिसका शिष्य है शागिर्द है तो गुरु का यार ना तो मतलब नहीं लोग मुझे बोलते हैं मैं उनका नकल करता हूँ ऐसा करके तो मतलब पहले सभी शिष्य लोग नकल ही करते हैं अभी ताड़ने कैसा ना एप्पल का पेड़ को एप्पल का झाड़ आता है ना गड़बड़ तो उसमें आपकी कुछ गलती नहीं लेकिन आपने सोच समझ कर उससे बाहर आने को प्रयत्न करना चाहिए अच्छा ठीक है म्हणून ताण ते स्टाईल सांगी म्हाका तूं तुगेल वयसारी तूं गायन करी जायता म्हणा कळ्ळें तशी आतां कशी येरी आवले पे बीन आतां हांव तें प्रॅक्टीस केलेलें मी ती तुमकां तेंच म्हणटा म्हूण दिसता वय आतां आवली पे आतां अशी म्हणा हांव येरी आवली द स्टाईल ऑफ सिंगिंग इज घराणा म्हणून आतां भीमसेन जोशी म्हणटा हांव किराणा घराणाचो म्हणून म्हाका किराणा घराणा कसं म्हणून म्हाका गोतना म्हाका भीमसेन जोशी घराण गोत असं म्हणून हांव म्हणटा स्टेजारी स्पष्ट सांगता हांव मला मुझे कुछ मालूम नहीं है
गाने के बारे में, घराना क्या है, कौन सा घराना। भाई हमारा गुरुजी बोलते थे कि वो किराना घराना है, लेकिन मुझे भीमसेन घराना मालूम है. मैं वो घराने का लोक आवडतं शेल वय वय कळणं. होय. तशा निमित्ती हांव तेद्दान तुका हांव भायर पडलो कळना. आनी आतां म्हाका कसलेय हें करूं ना, फुडें विचार करता आशिल्लो हांव कशें जावं का पद अशें ना, आतां फुडलें सुरू करचें कळना. होय. आनी खंयचे टायपा पद म्हणजे तयार आसूं काय, हें भीमसेन विशयन आमकां शिकयनाय. हां आतां ठुमरी म्हणटना आनी क्लासिकल म्हणटना रात्रन दिवसाचे फरक आसूं का वॉयसान तो. वय आतां पळय ये आले पे आबिन आ पे आबिन ये आले पे आबिन हें जाल्ली ಕೂಡಲೇ ठुमरी वचनवा अबो अब आबे पिया तो मानते नहीं पिया पिया तो मानती नहीं. कहते ना ठुमरी में लफ्ज का महत्व है, वय शब्द का महत्व रहता है, इसलिए उनमें शब्द ज्यादा सुनने का आयन से पिया तो मानत नहीं पिया तो मानत नहीं. वय तशी तें जाली कुठल्या तुका हें कसं न्ही अभंग जावं नाट्यगीत म्हणटना ताजी वॉयसच इंगड नामाचा गजर गरजे भीमातीर गरजे भीमाती कळ्ळें अशी हें टायपार मागीर हांव ताचें कोण पळयलां. हां ये आतां तुमकां शिश्य आसा बरोवची असं तुमगेल शिश्यांक शिकयतना थंय प्यूर उपेंद्र भट्ट एक शैली न्हू. वय हांव मिगेलाचेर शिकयता, बट तांणी मिगेला म्हणके म्हणटा अशी म्हणून जेर म्हाका सांगताची कळ्ळें. वय वय ताणें सांगलें उपेंद्र भटालो शिश्य हांव म्हणून, बट तें कळटा आमकां हातून दिसता आमकां तांचो म्हण. आतां त्या युजली तें येता तें कळ्ळें. वय 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 आनी आतां आमी चिक्के येता येवया. तुमी आमगेले काशी मठाधीश जावन आशिल्ले परमपूज्य सुधींद्र तीर्थांगेले परम भक्त. वय 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 तांगेले एक डोला विहार वय ते एक हे तुमी कालपिंतू वय ते सांगिले त्या संदर्भार गुरून तांणी खुशी पाविले ते क्षण आमकां एक सांगीत. ते मिगेल भाग्य कसं म्हणारी म्हाका अनुग्रह मेळलो एक सुधींद्र तीर्थ स्वामी कळ्ळें. म्हाका सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी हेची वेंकटरमण देवस्थानांतू 3 जपाचें म्हाका हें दिलां, जप दिला म्हाका. वय सुरवे दिलोलो ओम नमो नारायणाय म्हणे पुजेक वयर पुजे चोडूच म्हण आसता तें फस्ट. तेन्ना ना गुरुले तुका न्हू उपदेश घेवका मंत्राचो कळ्ळें. तो मंत्र मूल मंत्र तो मंत्र म्हाका दिवच तेच्यान आन म्हाका वेंकटरमण देवस्थानांत तेन्ना तांगेलें हें आशिल्लें चातुर्मासो फूल दीस सांगून येयलें. जाय तूं उपेंद्र न्हू बारी चंद म्हणटा तो संस्कृत बारी लायक उलयता तो जालें. म्हाका आपयलो हांगा दिलें 99 मंत्र आनी षडाक्षर मंत्र आनी अशी असो सकयल मंत्र दिले कळ्ळें. देखून तांकां म्हाका तितलें प्रमाणे हें तेदना विठ्ठल नायका लोटो भजनी सांगता. म्हाका एक भजनी इंट्रस्ट आसलें कोण म्हळ्यार विठ्ठल नायकान. हांव प्रतीपर्त भजनी दाखयता वता तो म्हाका घेवन वता आशिल्लो कळ्ळें न्हू. आनी भजने भितरी 2 जाण भीश्म आमगेल्या समाजांत, एक भजनी विठ्ठल नायक आनी एक भजनी मालमाम कळ्ळें. आज इतली सकयल भजन म्हणटा न्हय ताजें कारण कसं म्हणजे हे 2 जाण विठ्ठल नायक आनी
मलमामू ताणे मुंबय तोकोन वारकरी संप्रदाय हांगाळो कोणे मलमामान आणि हांगा तोकोन कन्नड गिन्नड सगळं मिक्स जावन ती मंडळी इतली छंदी जाली कळ्ळें न्हू माय फुडें मस्त कश्ट भोगता आशिल्ले तेन्ना तेका अशें म्हण स्वाम्यांनी खंय आसलें हांव वचून भजन म्हणूं आशिल्लें काल भितर काशी मठा इनॉग्रेशन आसा आमी चमकलें थंय अच्युत मामू आशिल्लो हरिदास अच्युत कडे स्वाम्यांनी हें बरयलें डोला विहार स्तोत्र बरयलें आनी तांणी अच्युत मला सांगिल्लें बरें अशें अशें बरयलां ही एका हाजिरातडी ते वेदव्यासन बालव्यासान पाळलें घालचे वेळार हें पद म्हणका कडेन म्हाका पळय कोडी स्वामी आपयताचे ते आमी चिंतलें तें फुडें आमकां सांगलें वयर आख्खे चंदेक रागल म्हण रे उपेंद्रा म्हाका एक आप्पो स्टायल आशिल्लें उपेंद्र रे कळ्ळें वयसर आख्खेक रागल न्हू म्हण हांव जायत स्वामी हांव चिमकलो आनी सांजे 4 जाणांक थंयचे बायल मनशां भजन म्हणटा सगळें आपयलें कळ्ळें आनी ताका चंदेक भूप रागलो कळ्ळें तुका दोना क्रीडा विहारेण दिव्यानंदम प्रदेना डोला क्रीडा तेन्ना कशी विचार येता तूं म्हळ्यार स्वाम्यान सांगा पाळलें घालता म्हणची पद म्हाका डोला क्रीडा विहार ब्रह्मानंदम प्रदेना कळ्ळें हे म्हूण हांव तांगेल करता म्हणच कळयलें तूं म्हळ्या पडटी म्हणशी येयले थंय आशिल्लो 2000 दिसार जनांनी तें म्हणलें आनी स्वामी अशें करून तें पाळलें हालयता अशें आनी जी पयशी व्हड भाग्य कशें भारी एक व्हड भाग्य ती स्वाम्यान न्ही काशी म्हणटात म्हाका तें मेळ्ळें रे म्हणून तें म्हगेल पुण्य वय तशीच तुमी भारी एक प्रसिद्धी हाडलेले आनीक हें म्हळ्यार गीत रामायण वय ते गिता रामायण तुमी कितले भाशेन गायन केल्ले आनी हांगा तुमी मंगळुरांत केलेलें हांव पळयलां सुधाकर भट ममताक व्याख्यान दिता तशी बाकी कडेन न्ही तुमी खंयचे खंयचे हांतो हांव म्हळ्यार मुख्य म्हगेलें हें कसो म्हळ्यार मराठी गीत रामायण सुरवेश केलो गदी माडगुळकर ताजे नंतर कन्नड गीत रामायण MF तोफकार म्हणून हुबळीचो ताणें ट्रान्सलेशन केलें त्या मनोज खातीर जावन म्हाका सुधीर फडकेन महाराष्ट्रा व्हेलो कळ्ळें त्या टायमार सादारण एक 36,000 जनां येद्राक हांव त्या म्हणटना सगळ्यांनी म्हाका हें केलें कळ्ळें सो ताजे नंतर संस्कृतान ट्रान्सलेट जालां संस्कृतान म्हणलें हांवें कळ्ळें न्हू आनी आमगेले बी बाळ मामू वय ताका सरेंडर हांव आमगेलो मूळ कवी तो आतां सकट मस्त जन आयल्यांची आमची भजन बरयतालें म्युजीक बरयता चंद बरयताची भजन आसा भारी खुशी जाता आतां सकट स्वामी विशयान सगळें भजन आयकतात नवें नवें भारी मन समाधान जाता कळ्ळें तेन्ना तो एकलोची कोण बी बाळ ताजे नंतर कोच्ची आनंद भट म्हणून तांणी जालें भारी चंद बरयताची म्हाका हाणें बाळ मामान पयलो बरें उपेंद्रा त्या पळय हांवें कोंकणीन बरयलां कसो न्ही गीत रामायण प्रयत्न कर आनी म्हण हांव तें प्रॅक्टीस करून पुना आशिल्लो तेन्ना 83 इसवेन गदी माडगुळकर आली घरकड वच्यो न्हू तेन्ना तागेली बायल आसा ते बायला सांगलें हांव मेसेज म्हणटाची म्हणायची तुमी भारी चांगली कळ्ळें न्हू ताजी इनॉग्रेशन केलें कोणें सुधीर फडकेन पुना भितर कळ्ळें आनी भारी चंदाचेर बरयलें तर मस्त कश्ट ना कित्याक म्हळ्यार मराठी शब्दाची मराठीन तूं आमची शब्द चड दशरथा गे पायसदान तुगेली ज्ञान हांव प्रगट जाल्लो म्हाका मेळ्ळा सन्मान दशरथा अशें
चंद ट्रान्सलेशन करून वय वय आणि तुम्ही बाळ मामाला मस्त पद मंगलोर आकाशवाणीन तुम्ही सांगितले उयो बारी म्हणा होय वय पंडित उपेंद्र भट्ट अँड पार्टी म्हणून आजी काही असं तुमगेले वय पद म्हणले टेप्स लहान एक बरें बारी चंद म्हणून ते मराठी पद हांवें दिलें न्ही हेकड तेकड सोदिता इत्याक भोवता पिश्यावरी बसला देव तुझ्या अंतरी बसला देव तुझ्या अंतरी अशी सकणार वय बारी फेमस जालें वय ताजे नंतर एका बंटवाल शेकलो वसंत प्रमुखी वय वय ताणें एक पद बरयलें हा पाटवी चंद शें मात्र सोयरी केली हा ताका म्हाका आकाशवाणी प्रायज आहे म्हणा हा 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 चेल्ली वाडली मम्माक सोदू लागलो सोयरीक चेल्ली वाडली मम्माक सोदू लागलो सोयरीक चांग कामा चेल्याक सीधा गेल्लो बँकाक चांग कामा चेल्याक सीधा गेल्लो बँकाक चेल्ली वाडली मम्माक सोदू लागलो सोयरीक अशी आणि ताजे नंतर एक हें आयलें कसं न्ही पिक्चर हा कोंकणी पिक्चर हा तपस्विनी तपस्विनी हा तांची कितें एक पद वय राधे तू निपुण वय 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 ते फेमस जाली मात्र वय वय तें बरयलें कोण म्हळ्यार न्ही अनंत बटन आनंद भटान बरयलें वय आनी तेन्ना शिने भट म्हणून वय तो मुगेल घर कळयलो गोगा म्हणटा बरें ओपन हाके ट्यून घाल न्हू म्हणून काम ते दुसरे हांवें एक पद आयकत आशिल्लो मराठी पद तो एक अंदाज बोडो आशिल्लो तेंचे दवरलें राधे तू निपूण बैसून हित्या खेळयता राधे तू निपूण बैसून हित्या खेळयता आयला हो चंद वेळू मनाक मेळयता आयला हो चंद वेळ मनाक मेळयता राधे तू निपूण बैसून हित्या खेळयता राधे तू निपूण बैसून हित्या खेळयता होय होय अशी तुम्ही सुमना सुमना राव होय वय तातूंतलो मेन एक्टर होय होय वय तीच न्हू वय वय सुमना प्रभू राव 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 होय 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 मागीर आनीक हांव भारी एक मनांत व्हरत सुच विशय म्हळ्यार तुमगेली एक सिंप्लिसिटी म्हळ्यार एक सादा सिदा एक व्यक्तित्व तुम्ही एक सन्न चेडू हांकां एक 4 भजन शिकया म्हळ्यार बैसून शिकयताची वय आतां आमगेले व्हंकले संदर्भारी नेलार बैसून घेवन पुरा भक्तांगेर ओट्टू मेळणी घेवन थंय तुमी भजन सांगताची नातल्या व्हड विद्वत जनां स बायली तुमी चलायसून दिता आनी ताजी ओटूची तांकांय परत तांतू मेळोवन घेता तुमी म्हणा ओट्टू म्हणाची वय 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 असले आनी मदमदेंत तुमगेले ते एक स्वारस्यकर जालेलो अनुभव सांगून जनाचे काय हांसोवन ते एक संगीत कचेरी म्हणलेली मना एक खुशी दिवत तसं एक आत्यंतीक एक अनुभव तुम्ही दिताचे हे तुमकां जन्मता येईल एक गूण गी नाही कोणालाय तुकून तुम्ही पळोवन शिकिल्ली कशी हें म्हाका कशें येयलें म्हणावी अच्युत मामान निमित्ती हरिदासन अच्युत वय तागेलो तो मस्त पंता हरिकथेक एक 2-3 हरिकथ हांव हार्मोन दिल्या ताका आनी प्रत्येक तागेलो एक्की हरिकथ सोणी हांवें आनी त्या टायमार आनी मगमगिरी ताका हांव बारी लागी जालो कळ्ळें वैव तो म्याजी येवं का अमकें आसा म्हणून सो ते तांगेन तें पळोवन कळ्ळें एक एक अनुभव ताण सांगचे अनुभव ते पळोवन हांवें केलेलें कळ्ळें न्हय तें हांव मागीर युटिलायज केलें तेन्ना काशी स्वामीन एक दिवस म्हणलें बरें करता रे तूं उपेंद्रा कसं वय स्वामी म्हण नाही तू जना करे त्यांनी म्हणून घेत न्हय भारी बरें नुसतं त्यांनी बैसून आसूच नाही त्यांनी नामस्मरण कोर का गेलो टू म्हूण हांव तें तशी कोरोचें आनी केलो कोरो साक चंद दिसताची कळ्ळें न्हू अशी केलें तुमगे मिगेले एक रचन तुम्ही सांगिल्ली एक भाग्य मिगेल जाला सत्यवती गर्भांत उदेलो पराशर चैत्र वेदव्यासान हाणे आमगेर पुत्तूर नरसिंह नायकान स्वामेल नवती संदर्भात हरिद्वारा बिडगड जाले समर्पण म्हणून त्या सीडी खातीर मिगेले 2 पद तुम्ही तशें आतां बट
तुम्ही आमगेल देशांत मात्र न्हय देश विदेशांत मस्त कचेरी दिल्याची तांतो तुमकां अत्यंत तृप्ती दिलेली खंयची एक कचेरी आसल्या त्या उडगास करताची तुमगेल कचेरी यशस्वी जावची मागशी खंयची फॅक्टर चड काम करता म्हण दिसता तुमकां मग एक क्वेश्चन. मुख्य कसं म्हणा रे, सगळेच प्रोग्राम आज कोण पळयता खंय करताची आणि खंयची टायप ऑफ ऑडियन्स एक अंदाज घेवन ताका समजलें तसलें सर्वसमावेश करता हांव तांतू. कसं म्हणा रे, तांतू आयिल्ले प्रत्येक मनशाक खुशी जावका हें भीमसेन जोशीन म्हाका शिकयलें कळ्ळें. ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹಾಡು तयार ಮಾಡಬೇಕು कळवा. ज्यांना गाणं समजत नाही त्यांनी सुद्धा बसून ऐकलं पाहिजे, असं गाणं पाहिजे. आता गेलं पळा संगीत गोत नसेल जन ऐकताची घंटे गटल्यानं आणि काय ज्ञान नसेल जन ऐकताची कसं आहे का म्हणणार त्यात गेले की अट्रॅक्टिव्ह एक वॉइस कळवा आणि एक प्रेझेंटेशन कळून तुका अशी आणि वे ऑफ हें कसं नाही प्रोग्राम अरेंजिंग. फस्ट एक राग आता एक राग क्लासिकल म्हणताना तांची ते ऑडियन्स 2 मिनिट भितर तू वळखूत तसं ताकत असो का कित्याक म्हळ्यार हें क्लासिकल आयकतले की न्हय कळना माय तेन्ना आमकां स्टार्टींग आरे कळटा त्या ऑडियन्सा समजून जावन विलंबीत कितलें दवरका आनी कितली द्रुत घेवका त्या पळोवन करता कळना माय. आनी 11th आवर तुका चेंज करची कॅपेसिटी आसूं का आनी रिप्रेझेंट करचे मस्त आर्टिस्टां ना तांणी सुरवेकाची आजी यमन राग म्हणच्यो म्हूण डिसिजन करून वता तांकां पटकन चेंज कर म्हळ्यार जायना. भीमसेन जोशीले हें शिकलो हांव कळ्ळें. एट एनी टायम कसलोय खंयच्योय राग चेंज करूं कळका तसो सगळं भारी आसा. ताजे नंतर गुरुजीले कसं म्हळ्यार तुगेलें कसं न्हय केलो राग आस पळय ताणें तागेलें नांवार करून घेतलो कळ्ळें. शुद्ध कल्याण, दरबारी, अभोगी, मालकंस हें तांगेलें म्हणजे कोणा लेवल ना कोणा कितें लेवल ना कळ्ळें माय. सो ते तांगेली तपश्चर्या पळय ताका म्हळ्यार तशी हांव कसो करचें म्हळ्यार थंय गेली कुडले एक क्लासिकल म्हणचें आनी तें सादारण आमकां एक 15 मिनट भितर कळटा आनी आयकतले म्हणून आयकतले म्हणून कुडले हांव तसो जाण अर्द घंटो म्हणचें म्हूण डिसिजन घेता. पक्कन तितलें हें न्हय म्हणजे 15 मिनट भितर हांव हें करून कुडले द्रुता येता हांव आनी तारगेन गेलें म्हटलें तांकां खुशी जाता. म्हळ्यार तुमी एक सपोर दोळ्यांनी जनाल हें पळयता. एक्झॅक्टली नुसतं आ करून बसून गायन म्हणचें न्हय तेका म्हळ्यार दीस इज परफॉर्मिंग आर्ट. आमी जेन्ना कितें न्हू येताची आमगेलें कितें म्हणजे घरकड बसून म्हणाचें तेन्ना त्या जनांक संतोश करून पेटोवका कळ्ळें न्हय. आनी तांणी उपासा गेले केन्ना ना म्हूण येवका देखून आतां क्लासिकल गोतलें तूं आ करून घंटो 1.5 घंटो राग म्हणली तर जाय कसो उपयोग कळ्ळें न्हू तुका. तशी त्या सकट कोळ न्हू आनी ठुमरे आयकतालो आसा हें नाट्यसंगीता एक व्हड विशय तो मराठी नाट्यसंगीत कळ्ळें माय. आत्तां भायरच्या देशा वतना ताका नाट्यसंगीत जावूं काटा गेलें ना म्हणल्यार भारी कश्ट कळ्ळें ना. अशी वैविध्यमय ते न्हू तरಬೇಕು. अन्नीक आमगेल देशाक स्वातंत्र्य मेळून 50 वर्स जाल्ल्या वेळार हांगाचे आमगेले पार्लिमेंट हाजे सेंट्रल हॉलांत तुमी पंडीत भीमसेन जोशी वटू त्याचे अनुभव हांनी सांगले. सुधीर नायक हार्मोनियम हांनी तांणी हार्मोनियम वाजवले जाल्यार भटमाम लाग आशिल्ले म्हळ्या खातीर म्हाका धैर्य आयलें म्हूण म्हणाले तांणी खरंच कामात प्राच तशी ते एक अनुभव सांगेत म्हाका एक भारी एक व्हड अनुभव कसो तो म्हळ्यार भीमसेन जोशी फोन आयलो म्हाका म्हळ्यार आपयलो कसो म्हळ्यार भरत कामत आनी हें सुधीर नायक आनी हांव अशें करून एक 4-5 जाणांना प्रॅक्टीस करूं असो म्हणालो. हांव म्हणून जायता म्हळ्यार कसो प्रॅक्टीस म्हण तो म्हणालो वंदे मातरम प्रॅक्टीस म्हाका आश्चर्य जालें भीमसेन जोशी वंदे मातरम कसो प्रॅक्टीस मागीर कळ्ळें म्हाका कळ्ळें तें अंतू पास जालें तें कळ्ळें
वंदे मातरम भीमसेन जोशी आणि सारे जे आसाच्या लता मंगेशकर म्हणून सकाळी वचचे म्हणून आम्ही साधारण एक 8 जण आम्ही विमानार जमकले दिल्ली दिल्ली वचून पावले दिल्ली वचून पावतरी सन्याल म्हणून एकलो ऑफिसर तो इन्चार्ज ऑफ दॅट होल प्रोग्राम कळून तुका आणि ते 50 इयर्साची आशिल्ली मिटींग BBC सांगली काय कसं म्हणारी आजी ब्रॉडकास्ट आम्ही करताची कित्याक म्हळ्यार तांणी नेऊन दिलें आमकां स्वातंत्र्य म्हणून तांकां ते दिल्लें रात्री 12 गंटल्याक एक्झॅक्टली रात्री 12 गंटल्याक ते म्हणका तुमी म्हणून कळ्ळें न्हू 54 कंट्रीक रात्री तांणी 12 गंटल्याक ब्रॉडकास्ट केला कळ्ळें न्हू आणि वा कळ्ळें सगळींच ते सेंट्रल हॉल भरून गेला जागो ना कळ्ळें न्हू सकाळीं पळयलें ना अटल बिहारी वाजपेयी तो सकाळ आशिल्ली कळ्ळें सकाळीं गम्मत जालें सकाळीं फुडें तो आयलो सन्यालो भीमसेन शिलकुडांचो तो म्हणालो एक प्रॅक्टीस दिवची आमकां येवका तुमी म्हणून तेन्ना गुरुजी न्हिदला ताका गेलो च्या भैया आप भैया ना उसके पास जाके क्या बोलने का प्रॅक्टीस करने के लिए तेन्ना मायक सिस्टम सकट कसं जालें म्हळ्यार थंय एक्झॅक्टली ठक्क म्हणलें कुठलें ते सूर कोरता थंय एकड तेकड पळोवच्या हें करूं कसं जालें वेळ ना कडेन आवयची निमणील ताका ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ म्हण ನೀವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಲಗ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟು सांगले हो बी नाही आहे ना तो आपा ये आप गाव कडे प्रॅक्टीस आमी ते हांव म्हणटा सकाळीं कळ्ळें थंय जमकलें सांजे आमकां आपोवन रावले रात्री 10 गंटल्याक कळ्ळें आनी 10 गंटल्याक आपोवन आमकां कितें VIP हांकां बसयलो 11:30 म्हणटा आमकां स्टेजार व्हरून राबयलें कशी कोण खंय रमका कसं जालें म्हणून जालें टॉप नंबर 1 काय उलोवचें ना ते सगळे हांतू ब्रॉडकास्टांतू 4 जण दोरके तेच सांगलें सुधीर नायक वय सुधीर नायक उपेंद्र भट्टू भरत कामत आणि अनेक एकलो अशी 4 जण दोरके आमी कळ्ळें तुका देखून ते अभिमान म्हाका तो फोटो पळयतना कशी दिसता आमकां देवान लेकी लावशी चड दिला भाग्य आनी कसं जावं आमकां कळ्ळें न्हू तुका म्हूण तें एक मना समाधान आता तुम्ही लता मंगेशकर म्हणताना उडगे असेल तुमकी आनीक एक व्हड एक पदवीच मेळ्ळ्या भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर इंटरनॅशनल म्युझिक कॉलेजाची वय प्रांशुपाल जाल्यान तुमी वय 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 हाजे बद्दल सांगेत नाही म्हाका बारी आश्चर्य दिसता हांव लेखनी कळ्ळें अचानक म्हाका एक दीस फोन आयलो आदिनाथ मंगेशकरालो आदिनाथ मंगेशकर म्हळ्यार लता मंगेशकर भावाल पूत लता मंगेशकर भाव हृदयनाथ तो म्हणालो हाँ पंडित जी मैं आदि बात कर रहा हूँ म्हाका तो सांग क्या आहे म्हण मी तुमचं नाव सुचवलेलं आहे एका कामासाठी ठीक आहे म्हणा हांव म्हळ्यार तो प्रोग्रामाक म्हगेलें नांव सांगलां दिसता जायत म्हणा तेद ना हांव कसो लायक ते म्हणून आमकां तें गरज ना जालें कळ्ळें 2 दिसान फोन आयलो आज ही क्रिकेटल्या आई ही क्रिकेटल्या तूं लता मंगेशकराल बंगल्या येवका हां पेंड्या रोडार तिगेल फ्लॅटार हांव म्हळ्यार कसो खातीर म्हळ्यार तूं यो तूं थंय मागीर पळय म्हाका थंयचे उत्तर ना व्हड कार आसा राबलें ते वयर गेलो वयर वतना उषा मंगेशकर आणि आनीक ती भयणी अशी सकयल मंगेशकर फॅमिली आनी 4 मिनिस्टर महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाचे आनी विंगड एक VIP केलो बसल्यांचे कडेन जालें कसं ना मग आमी थंय फोटो सकयल दवरून तें बोर्ड गेला लता दीनानाथ भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर संगीत कला अकॅडमी इंटरनॅशनल हांव अशें पळयलें हय वय तें चमकना कडेन सकळांक सांगलें तांणी अनाउन्स केलें सकळ जाल्लें पांय पळय ना आज उषा मंगेशकर म्हणाली कसा मारी हे सांगून म्हाका संतोष जाता असं आमी लायचो प्रिंसिपल म्हूण आमी पंडित उपेंद्र भटाक हें करताची कळ्ळें क्लॅप मारलो जात तरी बुद्दीन तर म्हाका भयण येणार हांव म्हळें इतलें व्हड हें सारकें खेळवय पूण हांव म्हणलें हें म्हाका येतो कळ्ळें तेन्ना उषा मंगेशकर एक वाक्य म्हणाली 40 वर्सां तुका आमी भीमसेन जोशीर पळयला
तुम्ही तागेले सेवा केलेलंच पळय सगळं आम्ही पळयला कळना आणि तूं शिकोवची स्टायल आमी पळयला चेडू हांकां एक MIT म्हूण आसता त्या MIT भितर हांव आनी सुरत कोण शिकयत आशिल्लो त्या MIT तूं लता मंगेशकरान येवन इनॉग्रेशन केलेलें गायना क्लास तें तातूंत फस्ट हांव म्हणजे जॉयन केलो देखून तें पळयलां आमकां अनुभव आसा देखून यू आर द ओनली द डिझर्विंग पर्सन म्हळ्यार तें म्हळें भारी एक व्हड भाग्य न्हय तुमगे ल्हान संस्कृत पंडीत जावका म्हणले जाल्यार तुम्ही संस्कृता बदला संगीत घेवन आज ताजी काही वयली एक पदवी तुमकां मेळ्ळी भविष्यात तुमगे ल्हान आत्माक भारी संतोष जावचा पुरो म्हण लेखतावर आतां तुमी थोडे तुमगेले फोटोस पळया वय ये मात्र ಒಟ್ಟು कोलाज जावन आसा वय अंत पुरा महान व्हड संगीताची कसं म्हणटा आमी दिग्गज तांगेलो ಒಟ್ಟು पुरा तुमी आसाची परमपूज्य सुधींद्र तीर्थ आसाची तांगेले तुमी प्रसाद दत्त आसाची ओके ओके भीमसेन जोशी ಒಟ್ಟು तुमी क्लास दिवच्या बशिल्ले आसा मागीर नात्र आसाची मागीर वाजपेयी वोट आसता मुगेले 60 वर्सां वेळार हांव भीमसेन जोशीक सत्कार केलेलो तांगेले क्रिकेट वचून आरती सकट कोर न्हू पादपुजा सकट केलेला हांवें तें ताजे नंतर हांगा तुका पळय नौशादजी डायरेक्टर तागेलो वोटू आनी अटल बिहारी वाजपेयीक भीमसेन जोशी तो येयलो अटल वाजपेयी तेन्ना ती योग म्हाका गंगूबाई हानगेला वोट दिसता आनी बाळासाहेब न्हय मा बाळासाहेब वोट बाळासाहेब ठाकरे आसा मुखारी तो बाळासाहेब ठाकरे वय वय आनी हांव म्हळ्यार शाल तो बालमुरळी न्हू वय 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 बालमुरळी आनी माधव गुडी आनी तोग्गू पळय सुधीर फडके श्रीनिवास खळे आनी नौशाद कितली व्हड मनशां वय 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 रविशंकर आसा वय रविशंकर ते अमेरिका भितर तागेले घरा लागींच मुगेलो प्रोग्राम आशिल्लो वय मुगेलो प्रोग्राम बशिल्लो तो जितेंद्र बिशेकी वय जितेंद्र बिशेक आमगेले घर कडेन येयलो वय तेन्नाच फोटो मन्नाडे मन्नाडे वय वय मन्नाडे भारी मस्त उलोवन बशिल्लो कळ्ळें आनी किशोरी अमोणकर वय किशोरी अमोणकर वय तो आनी एकलो जाकीर हुसेन वय तो प्रति वर्स येता पुनाक ये पूरा इतके पूरा संगीताचे महान हस्त्यांगे लोट तुमगेले त्या वय सर्गेशी अवॉर्ड मेळ्ळें अवॉर्ड मेळ्ळेले पुरे वय वादिराज पुरस्कार हय आनी राज्योत्सव प्रशस्ती वय कर्नाटकाचो राज्योत्सव प्रशस्ती भीमसेन जोशी प्रशस्ती वय वय मस्त पुराय एक अनिल मोहिले म्युझिक डायरेक्टर शंकर दयाळ शर्मा शंकर दयाळ शर्मा म्हाका सत्कार केलो आनी नितीन गडकरीना एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो दिल्ली भितर तेन्ना कोण लाल कृष्ण अडवाणी हें येयलो चीफ गेस्ट अशें कळ्ळें ये तुमी हें पयलीं म्हाका पळय वय उशा केलें पळय उशा मंगेशकरान वय वय ती बशिल्ली ती उशा मंगेशकर आनी लेफ्टा बशिल्लो आसना हांवें तो आदिनाथ मंगेशकर नाना पाटेकर आसा हय आनी तो पु ल देशपांडे म्हणून हय सकाळ आसा ओके आतां भटमा मस्त एक घंटेल येताय आमी संगीत संवाद केलो तुमी यूथ ऑफ GSBचे वॉयस ऑफ GSBक जज जावन येवन थंय पुराय तुमगेले अमूल्य हे पुराय तुमी विचार सांगचे पुरावा आयकल्या तुमकां आत्तां आमगे जनरेशना पळयतना तुमगेल काला होलीक केल्यार आतां चेडू मस्त संगितांत चड आमचे पयशी म्हळ्यार आमगे काला पयशी तांणी मस्त मुखार आसाची मस्त हे आसाची म्हणून दिसता की नाही तांणी कसं मागशें पडलें कसं म्हूण दिसता तुमकां बदल सांगता म्हाका तातूंत कसलें हें ना कोणें म्हाका उलयलें रिवड न्ही बट हांव फट्टी उलयना एक कसं म्हळ्यार आनंद दिसता कसं म्हळ्यार प्रत्येक एकल्याक वॉयस आसा भारी छंद वॉयस आनी बुद्धवंतीक आसा
कसलंय पद ऐकायला कुठलं पटकन पिक करता आणि म्हणताची वय कळना तुका वय ते सक्कड वय जाल्यार आमगेलें अभिजात संगीत म्हूण आसा वय पेज हां कळना म्हाका अशी दिसच्याक चंद दिसची बिल्डिंगा वय आणि बांदतानाचे परफेक्ट बांदून वयर आयिल्ले बिल्डिंग आसा मस्त फरक आसता वय देखून ಸ್ವಲ್ಪ तपश्चर्य करून ಸ್ವಲ್ಪ अनुभव घेवन कळना आसपास कसं हें चलता आसता तांचो कसलोय एक विशय शिकतना पटकन येना कळना आतां एका क्लासा तुका अगोर अगोर पास जावन गेलेलोच वय आणि एकलो बुद्धंत असं म्हणतात डायरेक्टली पास केल्यारी वय फरक येताची वय देखून सगळ्यांनी कसं म्हणारी सिरियसली तांचं स्वल्प शिकून घेतल्यार वय साधन कोरका साधन करून एक गुरु लेवचो शिकून आणि आतां कसं म्हणारी आज सूर गायन म्हणलें म्हणजे पाय कसं कोणी मेळ का म्हाका तशी वय वय त्या आसूनच वय कळना तुमकां वेळ आसूं का ताजी दिवच्याक वय कळना जायत बट मस्त विशय आमी उलयलेची भारी संतोष जालो तुमगेले जिवनानुभव संगीतानुभव पुराय आमगेले हांकां विक्षकांक तुमी दिल्ले आयकूंक ताजे खातीर मस्त आज हांव सक्सेसफूल आर्टिस्टाचें कारण ते विक्षक वय तांणी म्हणजे प्रीत केलेली मी ते वय आमगे प्रोग्राम आयकला न्हू म्हणजे ना कळची वय वय गायन म्हणटा मग वय तशें तशें तांकांच्या वय आमगेल विक्षकांकय आमी धन्यवाद सांगताची आयचे हे संगीत संवाद कार्यक्रम हांगा करची संपयताची नमस्कार.